काँग्रेसीन लोकसभा उमेदवारांची 8वी वळेरी बुधवारा राती कडेन जाहीर केली। पूण हे वळेरेंत गोयच्या उमेदवारांची नांवां मात खंयच दिश्टी पडनात। गोयच्या काँग्रेस फुडाऱ्यांची केंद्रीय नेत्यां वांगडा बुधवारा बसका जाली। त्या उपरांत काँग्रेसीच्या गोयच्या उमेदवारांची नांवां जाहीर जातली अशें दिसतालें, पूण 8व्या वळेरेंतूय काँग्रेसीच्या गोयच्या उमेदवारांची नांवां दिसूना। देखून काँग्रेसीचे गोयचे उमेदवार कोण आसतले हे विशीं आतां आरती परती चर्चा रंगपाक लागल्या। काल रात्री उशिरा काँग्रेसच्या केंद्रीय समितीन 8वी लिस्ट जाहीर केलेली आसा, पूण ह्या 14 जणांच्या लिस्टान गोयचें नांव खंयच दिश्टी पडना। काल दिल्ली हांगासर मिटींग जाली, त्या मिटींगेन काँग्रेसच्या गोयच्या प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर आनी युरी आलेमाव यांचो आस्पाव आसलो। तर गोंयकारांक अशी अपेक्षा आसली की काल राती पर्यंत नांवां जाहीर जातली, पूण काल राती उशिरा जेन्ना ही लिस्ट जाहीर केली त्या लिस्टान 14 नांवां आसात। त्या 14 नांवांन गोंयचें नांव खंयच दिश्टी पडना। मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार आयज नाल्यार फाल्यां ह्या 2 दिसां भितर नांवां डिक्लेअर जातली अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलां। सुत्रांकडून अशी म्हायती मेळटा की नॉर्थ आनी साउथ ह्या दोनूय उमेदवारांची नांवां एकदांच डिक्लेअर जातली। नॉर्थान रमाकांत खलप यांचें नांव फुडें येता, जाल्यार दक्षिणेन कॅप्टन विरेतो फर्नांडीस यांचें नांव फुडें आसा अशी खबर आमकां सुत्रां कडसून मेळिल्ली आसा। आयज दनपारां किंवा फाल्यां सकाळ पर्यंत ही नांवां तुमच्या फुड्यान येतली अशें अमित पाटकरान सांगलेलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सामंत, पणजेसून। धन्यवाद।